जे रितेश नायक आज फोंडा म्युन्सिपालिटी एका बिनविरोध निवडून येण्याबद्दल त्याचे अभिनंदन आणि तशीच उपाध्यक्षही बिनविरोध राहिलेले तिचे बिन अभिनंदन जे आमचे बँकेचे आणि त्याचबरोबर जे सगळे कौन्सिलर आशिल्ले सगळे कौन्सिलरांनी सपोर्ट केला एक मतदान केला त्यांचे मी अभिनंदन करता आणि हे फुडें फोंडेच्या विकासा खातीर एकठांय काम करचें आणि कसले फरक नासता जाय म्हणजे कितें 15 वार्ड आसा 15 वार्डांनी काम एक सगळ्यांचे करचें आणि आमचे सरकाराचे आतां जे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आसा आमचे सरकार जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे तेन्ना हांगा ह्या तालुक्यात 4 मंत्री आसा 4य मंत्री जे आसा तेजे कडेन आमी अपील करतात आनी तेणी आमकां सगळे एकठांय येवन आमी ह्या लोकांचे जे आसा लोक जे आसा लोकां कडेन आमची कर्तव्य आसता लोकांचे टॅक्साचे पयशे येता तेजे विकास करपाचो आसता आणि सरकाराची मदत म्हणजे सरकारा कडेन पयशे वयता टॅक्साचे तितूंचेर आमी थोडे प्रयत्न करून हाडपाचे प्रयत्न करतले आणि आमकां जाय कितें बरें प्रशासन आणि एक जे आसा म्हणलो टर्म जे आसा तो बरे भशेन काडचो आणि फोंडेचे विकास पळोवचे लोकांक फोंडेच्या विकासाची संबंदी तांकां एक न्याय दिवपाचो म्हणजे ते सगळे एकठांय करतले आणि आमी दिसता आमकां फोंडेकारांक की हे काम रितेश बरें करतलो आणि तिवूय काम करतले जे आसात आमची जागी ते एक मतान काम जावचें सगळ्यांचे कोणाचे फरक काय करपाचें नासतलें तेन्ना हें हांव तेंचे परते एकदां अभिनंदन करता आणि जे सपोर्टर जे आसा कौन्सिलरान सपोर्ट करता तांकांय बी हांव देव बरें म्हणटा सगळ्याक आणि हे बिनविरोध बद्दल आणि सगळं तुमच्या पत्रकारांचो सपोर्ट ताका आसचो आणि तुमी सपोर्ट करतले लोकांनी करचो आणि फोंडेची ल्हानशी म्युन्सिपालिटी आसा ती एक सुंदर करपाक आमकां मदत करची सगळे कौन्सिलर्स त्यांचे आभार मानता की त्यांनी म्हाका आज अनअपोज निवडून दिलो तशेंच आमचे वडील रवी नायक जे हांगा मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर त्यांचे हांव आभार मानता की त्यांचे मार्गदर्शन सदांच म्हाका आसा आनी आसतलें फुडें तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे तसेच आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सदानंद तानावडे संघटन मंत्री सतीश दोड यांचे सगळ्यांचे आभार मानता की म्हाका एक जिम्मेदारी म्हाका एक व्हडली जिम्मेदारी दिली आनी म्हाका हांगा अध्यक्ष म्हणून बसयलो तशेंच जे हांगा डेव्हलपमेंट जे काम आसा ते आमचे सकाळ आसल्या कारणान आमचे बाब रवी नायक जे आसा तेणी खूब पयलीं डेव्हलपमेंटाची कामां केल्लीं आसा आनी ह्या फुडें जे उरल्यात कामां ती आमी तेंचे सहकार्य तशेंच आमचो चीफ मिनिस्टर आणि विश्वजीत राणे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा आनी तालुक्यान आनी 2 मंत्री आसा आमचे हे सगळे सहकार्यान आमचे फोंड्याचें काम आनी करपाचें आसा ते आमी सगळे करून घेतले आनी कांय फरक दाखयनासतना खंयचेच वार्डान आमी कांय फरक दाखयनासतना आमी सगळे वार्डांनी सगळे आमचे कौन्सिलर काम करतले आनी हांव तसो वावरतलो तसे डिफरन्सीस नासतना आनी जे लोक हांगा येता तांकां प्रशासन एक स्वच्छ प्रशासन दितलो आणि जे लोकली कामां आसा ती बेगीच्या बेगीन हांगा जे येता कामाक जे लोक हांगा आपले कामां घेवन येता तेंची कामां बेगीच्या बेगीन करून हांव प्रयत्न करता सगळें बेगीन बेगीन तेंची कामां जावची प्रायोरिटी कितें आसता प्रायोरिटी सद्या आमचे जे डेव्हलपमेंट जी कामां आसा जे गोल्डन जुबली आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तशेंच आनी बाकीचे जे इशू जे आमचे आमी आनी डेव्हलपमेंट कितें करपाचें आसा एक आमी आमचे लोकल MLA आनी मिनिस्टर तेंचे कडेन बसून एक मिटींग घेवन आमी सगळे फायनलायज करता सो फाटले 10 वर्सां मार्केट कॉम्प्लेक्स तसोच प्रोजेक्ट आसा म्हणटा सो आतां ह्या भितर जातलो कंप्लीट टर्मा भितर कंप्लीट जातलो अशें दिसता आतां 1 वर्स उरलां आमचे कडेन त्या हातून आमी जाता तितले प्रयत्न करतले की आतां सरकार आमचें आसा आमी जाता तितले बेगीन ते शॉपाचें ऑक्शनींग करतले तशेंच ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जावपा आसा तोय आमी प्रायोरिटीचे घेतले की ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जातकीर ते लायटी बी सगळे कनेक्शन हे जातले लायट येतली इलेक्ट्रिसिटी सो ते आसा आनी बाकीचे जे खूब हे आसा आमचे आतां विचार आसा ते आमी बसून मिनिस्टरा कडेन बसून आनी CM अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हांचे कडेन सगळे बसून आमी चर्चा करून आनी गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट तुमचो आसा गोल्डन जुबली हय ते सुद्दां आमी रोखडेच आतां आमी बसतले इमिजिएटली बसून तेजेरूय आमी रोखडेच तुमकां सांगता परत हांव जेन्ना मिटींग घेता तेंचे कडेन CO कडेन ME कडेन आनी बाकीचे ऑफिसर आमचे बसून आमी ते रिव्यू मिटींग घेवन मागीर तुमकां हांव परत एकदां परत आतां कितले कावन्सिलर तुमी एकठांय आसा काय म्हणटा सगळे जाले ना टोटल 15 जाले ना 15 जाले म्हणजे सगळे ऑक्टोबर आसा सगळ्यात पयलीं म्हाका आनी बिनविरोध निवडून हाडल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव मनाकारान थँक्यू म्हणटा आनी आतां आमचे कावन्सिलराक 1 वर्स आतां फाटलें आसा तेन्ना आमी
बाबतीत मिनिस्टर विनायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला आणि आमचे वांगडी कावन्सिलर आणि आमचे दोन चेअरपर्सन रितेश नाईक हांच्या मार्गदर्शनाखाला आम्ही बाकीचे डेव्हलपमेंटाची कामां ती सगळी एकमेकां कडेन करून सगळी आमी फुडें सरपाचो प्रयत्न करतले.